अमेयावाडा बेतके खांडोळेच्या शेतकऱ्या खातीर म्हत्वाची सुविधा म्हळ्यार रस्तो। त्या खातीर नवो रस्तो बांदपाक मंत्री गावडेन ब्रेस्तारा बुन्यादी फातर बसयलो। आरडीएक्स गोवा खातीर बेतकेच्यान महेंद्र गांवकर। आज विलेज पंचायत बेतके खांडोळेच्या अमेयवाड्याच्या शेतकऱ्यां खातीर अत्यंत साधन सुविधा दिवपाचो अर्थातच या नव्या रस्त्याचे बांदकामाची सुरवात आज हांगा बुन्यादीचो फातर घालून बसयलेलो आसा। आज ज्या वेळाचेर हांव सदांच सांगता शेतकऱ्यांचो कोणो हो ताट आसपाक जाय। शेतकऱ्यांक कसलीच तरेची अभाव असो तांकां दिसपाक जायना। ज्या वेळाचेर आमी राबतात, कसयतात, घाम घळयतात आनी त्या वेळाचेर तांचे जे पिकयल्लें जो माल जो आसा, जो भात जे आसा ते हाडपा खातीर खूबशे माथ्यान पुरवणी करचे पडटा आनी म्हणूनच त्या शेतकऱ्याक थोडोसो रिलॅक्स जावचो म्हणून हो रस्त्याचे बांदकाम आज ग्रामस्थाच्या मागणीच्या वरून आज आमी ताजे बुन्यादीची फातर बसयलेले आसात। कॉन्ट्रॅक्टर आमकां बरो मेळिल्लो आसा, जात तितले बेगीन ताणें काम अशी खूबशीं कामांय तांणी बरी केल्लीं आसात। आमची एकूच गोश्ट आसा, हांव सबंद ह्या ग्रामस्थाक आनी शेतकऱ्यांक सांगपाक सोदतां की आमचो फोकस आसा तो ह्या बारीक लोकांच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान। हे सरकार जे काम जे करतात ते बारीक लोकांचे हित सांबाळून काम करता आणि त्या दृष्टिकोनातून आजची ही बुन्यादीचो फातर आज आमी बसयलेलो आसात। अशे तरेची कामां आज जवळ जवळ आजूच 3-4 कामां आसात आमी फावंडेशन घालपाचे आसात। बरोच जवळ जवळ आनी 28 कामां आमची सँक्शन जावन फक्त आमी सुरवात करपाची उरलेली आसात। थोडोसो वेळ अभावी काही गोष्टी आमी करपाक शकना, पूण आमी डायरेक्शन दिल्ले आसात तुम्ही काम सुरू करपाचें, कारण कोणाक वेळ ना ते ना पळयनासतना आमी लोकां खातीर पयलें जें काम आसा तें आमी करपाक सांगिल्लें आसात। आमच्या काजनान जो रस्तो वयता कितलीशीच वर्सांची आमची मागणी आसली हांगा आमच्या बुजुर्गांची। कितलेच जाण येयले, कितलेच जाण गेले, पूण हे शेतान रस्तो जायनासलो। आतां जे मदीं वयल्यान घरां जाले हांगा सभोवती आनी शेतकरी आमच्या बांदवांक रस्त्यांनी शेतांनी मेळनासले। आमच्या मिनिस्टरान जेन्ना आमच्या वाड्यार येयल्लो पयले फाटीच तेन्ना तो मिनिस्टर नासलो, आमदारूय नासलो, पूण तेंच्यांनी सांगलेलें की तुमी आमकां निवडून दिया, आमी हे शेताचो तुमचो प्रश्न सोडयतलो आनी ते उतराक जागले। म्हणून अमेयवाड्याच्या वतीन तशेंच बेतके खांडोळेच्या वतीन हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा।